रेल्वेन पूल बांधपा खातीर माती घातिल्ल्यान शेतां पिड्यार जाल्यात म्हण नार्वेच्या थळाव्यांची कागाळ आसा। प्लान चुकीचो दाखोवन ही कामां केल्यात म्हण थळाव्यांची कागाळ आसा। आमदार झांटयेन सुवातेची पळोवणी करून थळाव्यांच्यो कागाळी आयकून घेतल्यो। ही समस्या बेगिनातल्या बेगीन सोडोवपाचेर लक्ष आसा म्हण ह्या वेळार आमदार झांटयेन सांगला। RDX खातीर नार्वेच्यान चंदू मांद्रेकार। राजेन मोरजकर हांव नार्व्या ही आमची शेतां ही सगळी रेल्वेन हांगा माती घातलेल्या खातीर आमची सगळी ब्लॉक जाली शेतां पेंडिंग हे जाल्या खराब जाल्या। तेन्ना आमी लेटर केले तांकां हे केले ते म्हणटा आमकां पूल बांदल्या ती हांगा 2 पायपां घातल्या आनी ती चॉकअप जाल्या आनी बेश्टे 3 मायनर आमकां ब्रिज म्हणून तेंच्यांनी आमकां हांगा कळयला। एक्चुअली ब्रिज नाका थंय बांदला थंयसून काय वाट आमकां ना। तेन्ना ही सरळ आमी हांगासून हांव दाखयता पळय ती त्या मंटपा कडसून अशी वाट ही आनी ह्या पायपांक घेवन ही पायपां ब्लॉक जावन ही शेतां सगळी पेड्ड्यार जाल्ली आहा आमची। आनी तेवटेन खारें पाणी तेवटेन ते सारकें वचना ते खारें पाणयान ते कितें थोडे रोयता पूण आमची हांगा सगळी पेड्ड्यार जाली शेतां। किती वर्सां जाली शेतां कडेन? 2008 हे आमचे पेड्ड्यार जाले। हेंच्यांनी ही हांगा पूल बांदपाचो ती माती घातली आनी त्या खातीर हे ब्लॉक जावन सगळी आमची शेतां पेड्ड्यार जाली। सगळ्या शेतकऱ्यांक लुकसाण भरपाई दिवची 1990 पासून तेंच्यांनी हे केला हांगासर माती घातली तो पूल बांदपाचो ती माती घातली तेंच्यांनी आनी ही सगळी शेतां पेड्ड्यार जाली। आतां पळय हे आमकां तेंच्यांनी प्लान दाखयता न्हू तो चुकीचो दाखयता। आमचे कडेन प्लान आसा पळय तो प्लान सारको एकूच वाटेचो प्लान आहा। हेंच्यांनी आमकां 3 दाखयल्ले आसा ते तेंचे रॉंग इन्फॉर्मेशन आनी हे आमचे कडेन आतां सारको एक हे आहा प्लान। हांगा नार्व्या पंचायती भितर आमी जे कोकण रेल्वेचे कितें कितें खूब जाणांचे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले हांगा ट्रॅक जाल्या पासून रेल्वे जाल्या पासून आमी आतां मिस्टर मालवणकर नामदेव मालवणकराच्या ह्या तांच्या प्रॉपर्टी भितर आयिल्ले आसा आनी तांची चडशी एरिया सगळी एक्वायर्ड आसा आनी तांकां एक्सेस रोडाचो प्रॉब्लेम जाता आसा। तर आमचे बरोबर आसात आमचे हांगा मयेचे झेडपी शंकर बाब चोडणकर, आमचो दया कारबोटकर आसा BJP अध्यक्ष हांगा मये मतदारसंघाचो, त्याच प्रमाणे सरपंच मिसेस जामोणकर आसा, पंच आमचो पार्सेकर बाब आसा, रमाकांत जामोणकर आसा, दया मांद्रेकर आसा, कोकण रेल्वेचे ऑफिसर आयिल्ले आसात हांगा इंजिनियरचे बाब गोपाल कृष्णन आसात, त्याच प्रमाणे मिस्टर धुरी आसात आनी आमच्या शिरगांवचो मिस्टर घाटवळ आसा। आज तांचे आमी सगळे इन्स्पेक्शन केले आनी तांचे कॉपरेशन आशिल्ले कोकण रेल्वेचे बरेच कॉपरेशन आशिल्ले आमकां। तर हांगचे 3 इश्यूज आसात। एक म्हणजे उदक जेन्ना हो ट्रॅक बांदलो गेलो तर तांची प्रॉपर्टी जे एग्रीकल्चर तांचे जे शेती करताले ते 2 सायडीन डिवायड जाले। एका सायडीन तांकां ते अजुनूय शेती करत आसात, दुसरे सायडीन उदक थंय उरल्या कारणान ते शेती करू शकनात। तर आज आमकां गोपाल कृष्णन बाबान प्रॉमिस केला की बाबा ते एक सोल्युशन काडटले। आमी ठरयला की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट दोगांच्या इंजिनियराक जॉयंटली इन्स्पेक्शन करून कोकण रेल्वेच्या ऑफिसरांक घेवन आमी इन्स्पेक्शन करून ठरयतले थंय उदक वचपाची वाट कशी आसपाची आनी त्या प्रमाणे कितें ते सोल्युशन आमी काडटले। त्याच प्रमाणे बाब मालवणकराक एक रस्तो जाय आशिल्लो, तांची शेती आसा 4,500 स्क्वेअर मिटरची शेती आसा, तांकां आपले मशीन व्हरपाक जायना। तर कोकण रेल्वेच्या ऑफिसरांनी सांगला की बाबा थंय रस्तो करून दितले म्हणून, तर त्या प्रमाणे आमकां ऑफर दी म्हणून सांगला। तर आयज कोकण रेल्वे कडल्यान आमकां बरो सपोर्ट मेळत आसा आनी नार्वेच्या लोकांचो हो प्रॉब्लेम कसो बेगिनतल्या बेगीन सॉल्व करपाचें हाजेर आमचें लक्ष आसा। हांव कोकण रेल्वेच्या बोर्डाचे मिटींग एक मेंबर आसा हांव युजर्स कमिटी भितर, त्या प्रमाणे तांणी शब्द दिला त्या प्रमाणे आमी फुडें वतले।